राहुल गांधी केन्नाच प्रधानमंत्री जावचो ना हांव बरोवन दिता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. भाजपान घराणेशाही नश्ट केल्या मुख्यमंत्री सांगता. देश जेन्ना स्वतंत्र जावन 75 वर्सांत ही देशाची परिस्थिती आसा कित्याक हाका जबाबदार काँग्रेस आसा. पयलो प्रधानमंत्री कोण जालो? जवाहरलाल नेहरू जालो. दुसरो कोण जालो? मागीर कोण जाली? इंदिरा गांधी जाली. ती तेजी कोण? चोडू. ताच्या उपरांत प्रधानमंत्री कोण जालो? राजीव गांधी जालो. म्हणजे आमी मात्र थोड्या वेळार लोकांक दिवता ते थोडे टायम बी मातसो तूं राव मागीर आपण जाता बी नाहीतर आमी लोकांना राजीव गांधी तो जाता कोण? कोणाचो? म्हणजे नेहरूचो कोण? नेहरूचो नातू जालो. बरोबर काय ना? ताच्या उपरांत कोण जालो? खूप जाण झाले मध्ये एकटो दुसरो 10 जाण झाले. ते सगळे कोणी बसयल्ले? काँग्रेसीनूच बसयल्ले. तुम्ही पळयले जाल्यार हे सगळे कोण पयलीं आजो जालो, मागीर तेजे चली जाले, मागीर तेजो नातू जालो, तेज्या उपरांत तेजी पोर्तुगालाची मुखेलमंत्री जाले. आतां कोण वाट पळयता? कोण? तो केन्नाच जावचो ना. केन्नाच जावचो ना. बरोवन दवरात. कदापि जावपाचो ना. दहशतवाद सोपोवंक 2027 भाजपाक सत्तेर हाडात मुख्यमंत्र्याचो कार्यकर्त्यांक उलो. आणि त्या खातीर परत एकदा जेन्ना 26 भावांक आमच्या मारले त्या हातीलेक्यांनी तांकां धडो शिकोवपाची गरज आशिल्ली आणि ती धडो माननीय नरेंद्र मोदीजी ऑपरेशन सिंदूर ह्या निमित्तान केलो. ही देशाची ताकद आसा आणि हे दाखयता आसतना सुद्धा माननीय मोदीजी सांगले ही लढाई खंयच्या धर्मा विरोधात ना, ही लढाई खंयच्या देशाच्या विरोधात ना, आम्ही पाकिस्तानच्या विरोधात लढाना, आम्ही अतिरेक्याच्या विरोधात लढता. आमकां जर राज्य जाय, आमकां जर आमची सत्ता जाय तर कित्याक? देशाच्यो सीमा घट करपा खातीर, त्या आतंकवादाचो नश्ट करपा खातीर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.